वेंचणुकांक आतां खूब कमी दीस उरल्यात, मात अजुनूय कितल्याशाच पक्षांनी आपले उमेदवार जाहीर केल्ले ना. ताका लागून अजून वारें खंयच्या वाटेंत आसतले हाचोय अदमास लावप कुस्ताद जाला. मात राज्यांत वाडपी राजकीय पक्षांची खातड पळयल्यार ही वेंचणूक अशी सहज जातली तरी दिसना. हातूंत विविध वळणां रूप घेतलीं. मतांची चड प्रमाणांत मेळत तशी विभागणी जावपाची चिन्नां दिसतात. पॉलिटिकल पल्स ऑफ गोवा सत्रांत आयचो तालुको आसा धारबांदोडा. गोंयच्या राजकीय समीकरणाचेर चर्चा करतना सावड्डे मतदारसंघा विशीं तशी व्हडलीशी चर्चा करप जायना. सावड्डे मतदारसंघ नवो तालुको धारबांदोड्यांत वसला. पुराय तालुकोच एक मतदारसंघ आसा. ह्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व आमदार दीपक प्रभू पावसकर करता. पावसकर ह्या मतदारसंघांत मोगोच्या तिकेटीर सुदीन ढवळीकराच्या कुस्त्यार निवडून आयिल्लो. मात तो आतां पक्ष सोडून भाजपाचो आमदार जाला. पयलेच फावट आमदार जाल्ले आमदार पावसकर हांकां मंत्री जावपाचें भाग्य मेळ्ळें. भौशीक बांदकाम मंत्री म्हण मंत्रिमंडळांत पावसकराक सुवात मेळ्ळी. आनी राज्यांत सद्याक वचत ते रस्त्यांची जाल्ली दुर्दशा हो एकूच विशय चलिल्लो. मात वेंचणुकांचें वारें जशें जशें लागीं येवपाक लागलां तशें तशें राज्यांतल्या बऱ्याचशा रस्त्यांचेर डांबराची चादर पडपाक लागल्या. पावसकर नवो संवकळ नाशिल्लो व्यक्ती आसलो तरी ताका 2017त भाजपा विरुद्ध आशिल्ल्या लाटेचो व्हड फायदो जालो. तेन्ना तांणी त्या वेळावेले भाजपाचे आमदार गणेश गांवकर हांचो सुमार 5,000 मतांनी पराभव करून सुमार 23 वर्सांच्या काळांत मोगो खातीर जागा जिखिल्ली. सुरवेक पावसकर हांकां मंत्रीपद दिवंक नाशिल्लें. त्या जाग्यार तांकां GSIDC पदाची ऑफर दिल्ली. उपरांत मोगो सोडून जेन्ना तांणी भाजपांत प्रवेश केलो तेन्ना ताका मंत्रीपद दिलें. पक्षाच्या निश्ठेपेक्षा तांणी मंत्रीपद स्विकारलें. तांच्या निर्णयाचो तांकां अजून पश्चाताप जाता काय? एक वेळ जावं येता, कारण परिस्थितीच तशी आसा. पावसकर हांकां तांच्या मतदारसंघात सत्ता विरोधी तशेंच भाजपा मदल्याच दबावाची भिरांत आसा. विशेश म्हळ्यार सावड्डेचे आदले आमदार आनी सद्याचे राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर हांच्या निश्ठावंत कार्यकर्त्यांचो एक वेळ आग्रो आसूं येता तेंडुलकराकच भाजपाची तिकेट दिवची म्हण. पूण भाजप आनी मोगोक ज्या एक स्पर्धका सामकार वयचें पडचो ना तो म्हळ्यार अनिल साळगांवकर. आदले अपक्ष आमदार आनी खण मालक जे परदेसांत संवसाराक अंतरले. विनय तेंडुलकराचो पराभव करून 2007त जैत मेळोवच्या पयलीं साळगांवकरान कितल्योश्योच वेंचणुको लढयल्ल्यो. सभाघरांत सगळ्यांत कमी हजेरी लावपा खातीर ते प्रसिद्ध आमदार आशिल्ले. तशेंच सामान्य मनशाच्या म्हत्वाचो कसलोच प्रस्न तांणी विधानसभेत काडूंक नाशिल्लो. मात ते खण मालक आशिल्ले आनी तांचे कडेन खर्च करपाक पयशे आशिल्ले. आतां प्रस्न असो आसा, मतदारां खातीर मतदारसंघात कितें आसा? विनय मतदारसंघात आशिल्ल्या ताच्या प्रभावाचो वापर करून ताका जाय त्या व्यक्तीक उमेदवारी दितलो काय कितें? 3 दशकां काय चड काळ ह्या मतदारसंघात भाजप मोगो आनी अपक्ष प्रतिनिधींनी प्रतिनिधित्व केलां. म्हणटकर हांगसर हेर आनी खंयचो पक्ष आपलें प्रतिनिधित्व घालपाचें धाडस करतले काय कितें होवूय एक प्रस्न आसा. मात निमणें हें गोंयचें राजकारण. केन्ना कितें जायत तें नेम ना. हाचो निश्कर्श काडप कठीण आसा.